नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। एफसी गोवाची आयएसएलात पेजात 2-0 लीड। दिल्ली डायनामोजा आड मॅचीत एफसी गोवान मारले 2 गोल। एफसी गोवा आणि दिल्लीनूय वगडायले कितलेशे चान्स। दुसऱ्या सीझनाच्या पहिल्या मॅचीत एफसी गोवाक चीयर करपाक फातोड्या फॅन्सांची पडली गर्दी। फॅन्सांक एफसी गोवाकडच्यान मोठ्यो अपेक्षा। राजेन आर्लेकाराक दिले पंचायत राणा पर्यावरण खाते। मुख्यमंत्र्यान अलिना मांद्रेकाराची पाखा कापली। मगोक हातूय लावकना, बाकीच्या मंत्र्याच्या खात्यात मोठे बदल ना। पेडणे पीएसआय गौरीश मळीकाचो आत्महत्येचो यत्न। नैबाग पुलार मोटारी स्वताचेर घाली गुळी। मळीक साखळेक कुडणेचो। सध्या जीएमसीच्या आयसीयूत। फॅमिलीचे कोफुसावांतल्यान कर्म। आणि कारतुसो घेऊन वचपी इस्रायलीक दाबोळे विमानतळार वास्को पुलिसांनी धरलो। इंडिगो एअरलायन्सांतल्यान वतालो दिल्ली। लायसन नासतना व्हरतालो कारतुशी। चल्ल्या चौकशी। खबरो विस्तारान। आयएसएलाचे दुसरे सीझनाचे गोंयचे पयले मॅचीत एफसी गोवान पेजात सुरवात केली। मॅच सुरू जावन कांय मिण्टां भितरच रोमेचे पासाचेर मंदारान पयलो गोल तोपलो। त्या उपरांत पेनल्टी एरियेंत 2-3 बऱ्यापैकी चान्स चुकयले, मात दिल्ली डायनामोजान नेट सोडलो ना। एफसी गोवाचे गोल पोस्टाचेरय बरेच अटॅक जाले, मात गोल नेटान घालपाक दिल्लीचे स्ट्रायकरांक येस आयले ना। पयल्या हाफान एफसी गोवान 2-0 लीड आशिल्ले। दुसरो गोल रोनाल्डान मारलो। This is not just the start. Just listen to the reception the combatants have here today at the Fatorda Stadium in Goa. This is game number 2 from the Indian Super League. The noise level has just gone up another 100%. And the first touch from Denson. We're in. This is a great move down the right-hand side. They need the mean inside. There's a square ball. Is it in? It is. 1-0 Goa. The ground has erupted 3 minutes in. The weight of possession has told. FC Goa lead 1-0. It is low and hard and it's in. That's 2. It took the touch inside. The fireworks are rumbling at the Fatorda. FC Goa have struck a decisive blow. Time. He's even got the gold boots, Andy. Back player who set this league alight last time out. For John Arne Riise, arguably the greatest Norwegian international to have ever played the game. A run to take us back in time from John Arne Riise. He's continued on. He wants the return. It had to go to him, but there looks to be a better option on the left-hand side. Now Riise, will he bend it with his left? He has! It's hit the woodwork! Remember for that goal against France. Oh, the one that stunning free kick. Bent 1.5 meters, 2 meters. Oh, it went left, right, centre, didn't it? It just did everything. But once he gets his full fitness back, that is the last part of the story. Carlos is the vanquished tonight. FC Goa are the victors. Match day number 2 at the Fatorda Stadium in Goa. The 2-0 lead stayed. आयएसएलाचो दुसरो सीझन सुरू जालो। आयतारा एफसी गोवाची पहिली मॅच दिल्ली डायनामोजा कडेन। ह्या खिणाचे साक्षीदार जावन गोंयच्या फुटबॉल फॅन्सांची फातोड्या स्टेडियमार गर्दी पडली। फाटल्या सीझनात एफसी गोवान पेजात खेळ केल्लो। अंदूय एफसी गोवाच्या फॅन्सांक झिकोच्या टीमीकडच्यान बऱ्योच अपेक्षा आसात। एफसी गोवाक चीयर अप करपाक आयिल्ल्या फॅन्सांक प्रुडंटान गाठलें।
FC Goa is like the best team. They are going to win the season, that's for sure. Stem the trophies. FC Goa! आमचे रॉकस्टार FC Goa! We are supporting FC Goa and we are here to support. Come on FC Goa, we are with you. Which team support करता तुम्ही? FC Goa. किती लागून? I'm going to गोंयचे प्लेयर होता गोंय आमकां वयर सरले जाय किती दिसता तुमकां आता ही पार्टी FC गोवाची? गोंयकूच जाय FC गोवा न्हू त्या सांगपा जाय FC गोवा कित्याक हांव फुटबॉल अरे हांव वेंट टू ब्राझील असो वर्ल्ड कपाक गेलो आय हॅव लव फुटबॉल ना FC गोवा कित्याक लागून सपोर्ट आमची गोंयची टीम न्हू गोवन टीम न्हू FC गोवा आमची गोवन टीम ताका लागून. Let's hope for the best. I mean, hope they can start gaining good points, from the beginning. It will be good for them. Like as we know, like Zico is a good coach, and most of the players are Brazilians, along with some good Indian signings. So let's see. I mean, I'm sure like all the Goans are very excited about today's match as well as all the other matches. What do you say this FC Goa? Thank you to all the fans. We look forward to your love and support. Let's win today. Thank you. Thank you. Thank you. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान नव्या मंत्र्याक खाती दिली. त्याचबरोबर कांय मंत्र्याच्या खात्यांनी बदल केला. खात्या वाटपात मुख्यमंत्र्यान अलिना साल्ढाणा आणि दयानंद मांद्रेकाराची पाखां कापली. राजीन आलेकाराक अलिनाचे रान खाते आणि पर्यावरण दिला. मांद्रेकाराचे पंचायत काडून आल्लेकाराक दिला. मिलिंदाच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खाते मुख्यमंत्र्यान आपल्याकडेन घेतला. अलिनाक मिकीकडेन आशिल्ले आरडीए आणि मांद्रेकाराक पुरातत्व खाते दिला. सुदिनाचे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी काडून मिलिंदाक दिला. सगळ्या गोंयकारांची नजर पार्सेकाराच्या खाते वाटपाचेर आशिल्ली. निमणे आयतारा पार्सेकारान नव्या मंत्र्याक खाती दिवपा सयत हेर कांय फेरबदल केले. अशे आसात बदल. राजेंद्र आर्लेकाराक दिली 3 मोठी खाती. आर्लेकाराक रानां, पंचायत आनी पर्यावरण खाती. अलिनाचे रानां आनी पर्यावरण खातें आर्लेकाराक दिले. मांद्रेकाराचे पंचायत काडून आर्लेकाराक दिले. अलिनाक पयलीं मिकीकडे आशिल्ले आरडीए खातें. आरडीए बरोबर अलिना कडेन उरली सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी म्युझियम. मांद्रेकाराक आर्कायव्ह आनी आर्किओलॉजी खातें. मिलिंदाचे म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें काडून मुख्यमंत्र्या कडेन. सुदिनाचे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी काडून मिलिंदाक दिला. फ्रांसीस, दिलीप, रमेश, म्हादेव, दीपक, आवर्तनाची खातीं आसात तश्शीं. I respect Sri Arlekar and it has nothing to do with Sri Arlekar and I will give my thoughts on what has happened at a press conference. मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें जंय त्रुटी आसात थंय सुदारणा वा बदल करतलो. पूण 1-2 मंत्र्यांची खाती सोडल्यार व्हडलो बदल केल्लो दिसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.